लोटले हिट अँड रन मरणाच्या प्रकरणातली मिस्ट्री आणि खोल झाला. पोस्टमॉर्टम तपासणीत मरण आलेले बिहारच्या कन्हैया कुमारच्या गळ्याचे 4 कापपाचे तसेच पोटाचे 3 चाकू मारिल्ल्याच्यो जखमो आसात हे स्पष्ट जाला. नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कार येवकार. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या सुत्रांनी पोस्टमॉर्टम तपासणीत मेल्ल्या मनशाचे कुडीचेर कापपाचे आनी चाकूचे जखम दिसून आयल्यात अशी माहिती दिल्या. आता गोंयच्या पुलिसांचेर चवकशी करून मनशाचे मरण हत्याकांड आसा काय अपघात आसा हे सोदून काडपाचें काम आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां. कन्हैयाच्या मरणा फाटले गूढ सोदून काडपा खातीर पुलीस चवकशी करतात. शुक्राराक कर्नाटकांतल्यान अपघात जाल्लो ट्रक मायणा कुर्तरी पुलिसांनी जप्त केला अशें DYSP संतोष देसाय हांणी सांगलें. गोंय पुलीस सध्या लोटले जाल्ल्या ह्या कथीत हिट अँड रनात ट्रक चलोवपी ट्रक ड्रायव्हराचो सोद घेतात. ट्रक ड्रायव्हराचो अजून मेरेन सोद लागूंक ना. ताज्या स्टेटमेंट उपरांत अपघाताच्या वेळार कितें घडलें तें आमकां कळटलें. मेल्ल्या मनशाच्या आंगाचेर जाल्ली जखम अपघाताक लागून जाला काय हेर कारणाक लागून तें स्पश्ट जातलें अशें DYSP देसाय हांणी मुखार सांगलें. आतां आमी पळोवया आप गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार हांणी हे विशीं कितें म्हळां तें. ती आमकां जी म्हायती मेळ्ळा, म्हाका जे पेपरवर्क मेळ्ळा पळय त्या पेपरवर्का प्रमाणे ताजेर जे पोस्टमॉर्टम जाला डेड बॉडीचेर तातूंतल्यान दिसून येता की ताका पयलीं इनसायज वुंड्स म्हणल्यार कट वुंड्स आसा. दीस कायंड ऑफ कट वुंड्स कॅनॉट कम इन एन एक्सिडेंटान इम्पॅक्ट वुंड्स येता आनी इम्पॅक्ट वुंड्स जेन्ना येता तेन्ना तुका कळटा की तो एक्सिडेंट म्हणून. जेन्ना स्पेसिफिकली ताजेर कट वुंड्स आसता दोज आर वुंड्स वीच हॅव कम बिकॉज आयदर ताका कसले तरी वेपनान मारला, कसले तरी शार्प वेपन यूज जाला वा ताका मारामारी जाल्या उपरांत हें सगळें जालां. आनी म्हाका दिसता जे 3 ऑफिसर्सांक तांणी आज गोवा पुलिसान सस्पेंड केल्या. दे वर नॉट इन चार्ज ऑफ द पुलीस स्टेशन एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. त्या वेळार कोण इन चार्ज आशिल्लो पुलीस स्टेशनाचो, हू वॉज द ऑफिसर हू वॉज होल्डिंग द चार्ज ऑफ द पुलीस स्टेशन, ही इज ऑल्सो टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल. आमी एक गजाल लक्षांत घेवंक जाय की ताका मॅड पर्सन, मेंटल पर्सन म्हणून ठरोवन जर ताणें ताका अरेस्ट केल्लो किंवा हाडिल्लो पुलीस स्टेशनार, ताका तो पावलो तो इतले पयस कसो आनी ताका डायरी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन, पुलीस डायरी, पुलीस बुक सगळें पळोवचें पडटलें, सगळें चॅक करचें पडटलें की वेन ही वॉज ब्रॉड वेन. आनी थंय CCTV आसा, CCTV पळोवची पडटली. म्हाका दिसता पुलीस हांगा खंय तरी कितें तरी लिपयता. इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर. आनी लोकांक जो पर्यंत हें कळून मिडियांतल्यान जे लोकांक जो पर्यंत हें कळून नाशिल्लें, नाजाल्यार हो एक्सिडेंट केस म्हणून एक अननॅचरल डेथ म्हणून हें लिपोवपाचें, ही पुलिसांची अशी जर मस्ती सुरू जाल्या तेन्ना आय कन्सिडर इट एज कंप्लीट फेलियर. आमी परत परत सांगता फाटले 8-10 दीस जाले की गोंयांत पुलीस मशिनरीचेर कंट्रोल ना म्हणून चीफ मिनिस्टराचो. एज अ होम मिनिस्टर ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. ही हॅज टू आस्क फॉर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन इन द मॅटर. हे मॅटर इनफॅक्ट क्रायम ब्रांचा कडेन हे CBI कडेन दिवपाक जाय. कारण दीस इज तो कोण नाशिल्लो म्हणून ताची परिस्थिती आसा. अशें गोंयकारां कडेन जालें जाल्यार फाल्यां कोण जबाबदार आसतलो. सो खंय तरी कोण तरी कोणाक खंय तरी समबडी इज प्रोटेक्टींग समबडी. आनी हे ज्या 3 ऑफिसरां तांकां पब्लीक स्केप गोटूय केल्या की ते रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. बट पर्सन वीथ अनसावंड मायंड तो थंयच्यान ताका पावोवपाक ते वताले खंय. म्हणजे ताका फोंडा पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिस्डिक्शनांतल्यान मायणा कुर्तरी पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिस्डिक्शनांत तुमी पावयताले काय हो एक प्रश्न निर्माण आसा. तो गरीब म्हणून ताका जर जस्टीस मेळचो ना अशें जर पुलिसांक दिसता आसत जाल्यार वी वील टेक अप दीस कॉज बिकॉज इट्स अल्टिमेटली अ ह्युमन लायफ वीच यू हॅव किल्ड. तो पर्सनल इश्यू कसलो तरी हे करून तेंच्यान तेका मारलो असो दिसता. कितें आसूंक शकता पळय, आमकां कांय खबर ना. बट द कायंड ऑफ वुंड्स वीच आर सीन इन द पोस्टमॉर्टम कन्फर्म्स दॅट ताका मारला पळय. ताका मारलो कोणी, तो आशिल्लो कोणाच्या कस्टडीन, तो आशिल्लो पोंडा पुलिसाच्या कस्टडीन. पोंडा पुलिसाच्या कस्टडींतल्यान तो मायणा कुर्तरी पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिस्डिक्शनार पावलो कसो हें सगळें इन्व्हेस्टिगेट जावचें पडटलें. आनी पुलीस म्हाका दिसता टायम कित्याक दिता हें कळना म्हाका. जर ताका पुलीस स्टेशनान मारला, ताका जर गाडयेन मारला, गाडयेन रक्त आसतलें, सगळें आसतलें ताजें. देर विल बी DNA सॅम्पलिंग वीच वील हॅव टू बी डन. हें आमी सांगपाक जाय. दीस पुलीस मशिनरी शूड अंडरस्टँड दॅट इमिजिएटली DNA सॅम्पलिंग करपाक जाय आशिल्ली पुलीस स्टेशनाची. ताज्या गाडयेन जे रॉबर्ट व्हेकल ते वापरला म्हणटा ताची सगळें करचें पडटलें. आनी CCTV फुटेज रायट फ्रॉम द टायम ही वॉज टेकन टू पुलीस स्टेशन बाय पोंडा पुलीस स्टेशनाची CCTV आर सरावंडींग CCTV. सगळ्यो CCTV जर ताब्यान घेवन कोण रिस्पॉन्सिबल, कशे तरेन रिस्पॉन्सिबल, आनी ह्याच 3 सामान्य लोअर लेवल ऑफिसरांक जर कोण विक्टिमायज करून हायर लेवल ऑफिसरांक जर कोण प्रोटेक्ट करपाक सोदता जाल्यार ते पळोवचें पडटलें. क्रायम ब्रांचाक म्हाका दिसता आय डोंट ट्रस्ट क्रायम ब्रांच एनी मोर आफ्टर वॉट इज बीन हॅपनिंग. क्रायम ब्रांच फक्त पॉलिटिकल वेंडेटा काडपाकच पळयतात. तांकां बाकीचे अदरवायज पोलिसींग एंड प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशनान इंट्रस्ट ना. दीस मॅटर हॅज टू बी गिवन टू अ रिटायर्ड ज्युडिशियल ऑफिसर
it may be a district court judge or whichever judge this government finds fit, but तांकां अशी परिस्थिती निर्माण जाली की तांकां ज्युडिशियल प्रोब म्हणली की तांकां त्रास जावपाक लागता कारण they are not able to give justification to all these kinds of crimes which are happening. Complete failure of law and order machinery. आणि हे अशेंच चलत रावत जाल्यार we are demanding the chief minister should resign. आमी पयलीं म्हणिल्लें chief minister should take charge of the situation. But दर दिसा जर अशें घडत आसा गोंयांत जाल्यार what is the position of the chief minister who has no control over his policing machinery? We will demand if this continues and there is no proper investigation carried out in this matter, we will demand that he should resign.